प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची पयली चीट 21 ते 28 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. देंवचार बसलोलो मनीस ते कपेरनावांत गेले आनी रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी धर्मशास्त्रा परी न्हय पूण अधिकार आसतो एकल्या परी तो तांकां शिकयतालो देखून ताच्या शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो. त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणू, देवाचो पवित्र तो एकलो. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, हो गो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण. मेळ्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत सगले कडेन ताचें नांव गाजलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयच्या शिवर्तमानान आयकता की जेजू एका देव मंदिरान वचोन एका मनशाक मेळ्या आत्म्यांतलो ताका सुटका दिता. मेळ्या आत्म्यांतलो त्या मनशाक सुटका दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता आमी समजता वय जेजू देव तो ताका देंवचार काडूंक जाता, ताका दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जाता, सगळें बरें करूंक जाता, हेंच आमी चिंता. आनी आमी केन्ना हें देवाचें उतर आयकलां जाल्यार हेंच आमी आयकतले की कितें जेजू आमचे देंवचार काडटलो, जेजू आमकां पेकोणी दितलो, जेजू आमकां बरें सावूत दितलो, जेजू आमकां सगळें बेसावनी बदतलो, हेंच आमी आयकतले. पूण आयज एक खरीत भाशेन आमी जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता आयज आमकां समजता की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो तुज्या भाशेन आनी म्हज्या भाशेन एक मनीस जावन येयलो. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्या उदेशी ताजो संबंद आपल्या बापाशी घट करून तो सगल्यो अजाप करता, तो सगल्यो पेकोणी करतालो, तो देंवचारांक भायर काडटालो. आमचें कितें? आमी जावन आसा नव्या कराराचो लोक. पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता. खरेंच आमकां देवाचें उतर आहा. पूण आमी जेजू भाशेन देंवचार काडटा, दुसऱ्यांक पेकोणी दिता, आमी दुसऱ्यांक बरी खबर जेजूची दिता. आमीच नको जाल्यार आमी कितें करतले? आमी जे पोन्न्या करारान लोक मागणें करतालो, देवा म्हाका बरो कर, देवा म्हाका बेसावान भर, देवा हो देंवचार आहा तो मातसो काड, असलीच मागणी आमी करतले. पूण जेन्ना जेजू भाशेन आमचो संबंद आमच्या बापाशी, आमच्या पवित्र आत्म्याशी घट आसत जाल्यार तेन्नाच आमचो संबंद घट जावन आमी जेजूच्या अधिकारान आमी देंवचार काडटले, दुसऱ्यांक पेकोणी दितले, सगळें बरें करतले. भाव भयणीनो, जेन्ना आयचें शिवर्तमान आमी आयकता आमी नियाळ करुया. खरेंच आमी जेजूचेर बावार दवरता? खरेंच आमी देवाचें उतर सत मानता? फकत आमी देवा सांग करता, मागणें करता, हें करता, तें करता, पूण खरेंच आमी भावार दवरिना? जेजू म्हणटा माकूच्या 16वी चिटीन 16 वडील आनी 16 ते 8 ओटरी वडील तो म्हणटा, जो भावार दवरता आनी बातीस घेता तो खरेंच साल्वार जातलो, पूण जो भावार दवरची ना ताजें निसणटण जातलें, इफेर्नान वतलो. आनी जे भावार दवरतात ते देंवचार काडटले, पिडेवंताचेर हात धरून तांकां बरें करतले, ते कसलें वायट पियेत जाल्यार ताका कसलेंच वायट जावचें ना. आनी सगळें बरें जें भावार्था वरवीं जेजूच्या नांवान करूंक जातलें तेंच ते करतले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच आमी म्हणटा आमी भावार्थी, तेन्ना आमकां हें सगळें करूंक जातलें, आमकां देंवचार काडूंक जातलें, आमकां सगळें कोणाक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन जेजूची आमी दुसऱ्यांक बरें करतले. पूण आमी कितें आयकता ह्या दिसांनी? आमी म्हणटा कोण बरो ना जाल्यार ताका दोतोरा कडेन वचोनी,
कोणाक पयशे ना जाल्यार बँकेन वचोनी, कोणाक कसलो त्रास आसा जाल्यार कोणा आपल्या मनाचें दुयेंस आसा जाल्यार ताका सायकॅट्रीक हॉस्पिटलान घालून दिवनी. पूण आमी तांकां बरी खबर दिता, आमी जेजूची बरी खबर दिता तांकां. आमी खरेंच जो अधिकार आमकां जेजूच्या नांवान हो अधिकार आमी वापरता, ओ फकत आमी मागणें कोत्ता, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू त्यो दोनसार काड. जेजू दोनसार करचो ना आनी जेजू आमकां बरो करचो ना, कित्याक ताणें जें करूंक जाय आसलें तें केलां. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार आसलो ताणें म्हणलें सगळें सोंपारलें. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां असले मागणें करपाक बंद करपाचें. कित्याक जेन्ना आमी असले मागणें करता, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू देंवचार काड, जेजू हें कर तें कर, आमी कितें म्हणटा, जेजू तुका खरेंच हांव वखना, तुजेर बावार धरिना. कित्याक जेन्ना हांव जाणो की जेजून हें सगळें केलां म्हाका, आनी हांव जेजूच्या अधिकारान ताचें नांव घेवन ताचें उतर हांव सजमोन हांव जेन्ना म्हजो अधिकार घेता, तेन्ना सगळें बरें जेजूच्या नांवान करूंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या जेजून ह्या देवस्थानान ह्या मनशाक त्या मेळ्यावतल्यांतलो सुटका दिली आनी ताका साल्वार केलो, तेच भाशेन आयज जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमकांच हो प्रश्न विचारया, खरेंच आमी हें सगळें जें जेजून केलां आमी करूंक पावता? खरेंच आमकां करूंक जाता? जायना जाल्यार ह्या देवाच्या उतरान रेगून हें सजमणी घेवन भावार धरून जेजूचे हें आमी कॉमेस करपाक आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजून तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.